नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामणान 2026 वर्साचो अर्थसंकल्प केलो सादर. वखदां आदींचेर कर केला कमी. नवो आयकर कायदो 1 एप्रील 2026 सावन जातलो लागू. गोगळ हावसिंग बोर्ड खून प्रकरणात आनीक 3 दुबावितांक अटक. ह्यान पयलीं अटक केल्ल्या 4 दुबावितांक सुनयल्या 7 दिसांची पुलीस बंदखण. आतां मेरेन वट्ट 7 जाण अटकेत. मसणभुंय कडेन वचपी वाट आडयल्ल्यान चाळवले मया. तिखाजन वाठारांतले लोक आमकां आमची मसणभुंय आनी पारंपारीक वाट जाय. मया तिखाजन थळाव्यांची मागणी. पणजे स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प पुराय. आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया जालो खर्च. केंद्रीय गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार मंत्री तोखन साहू हांची लोकसभेत लेखी जाप. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत प्रत्येक बुथार भाजपाक 50% मतां मेळटलीं अशी मोख दवरपाक जाय. डबल इंजिन सरकारान केल्लो विकास दाखोवचो लोकांक. काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार, भाजप म्हणजे विकास, सांगता भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन. एके वटेन पर्यटन खातें म्हणटा युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पांची जमीन पर्यटन खात्याचीच जाल्यार दुसरे वटेन आतां वाडटात चिंबलकारांच्यो मागण्यो. प्रकल्प पुरायपणान रद्द जालो अशें मंत्रिमंडळांतल्यान मान्यताय घेवची मागतात चिंबलकार. आनी आतां खबरो विस्तारान. विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय जाय जाल्यार दर एका बुथाचेर उण्यांत उणें 50% मतां मेळोवप हो आमचो ध्येय आसपाक जाय. राज्य आनी जिल्लो पावंड्याचेर ही रणनिती तयार आसा आनी आतां खरी तांक तुमचे कडेन आसा. नियोजन तयार आसा, फक्त अंमलबजावणी ही तुमची जापसालदारकी अशें भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हाणें आपल्या कार्यकर्त्यांक उलो मारला. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रत्येक बुथार भाजपाक 50% मतां मेळटली असो संकल्प करपाक जाय. डबल इंजनान केल्लो विकास लोकांक दाखयात. काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार, भाजपा म्हणजे विकास हे लोकांक सांगात. शिस्त, समर्पण, निश्चर्यान देश मुखार व्हरपा खातीर वावुरया. राजकारण हे मॅरेथॉन. हांगा गती परस स्टॅमिना चड म्हत्वाचो आसा अशें म्हणत नितीन नबीनान ताळगांव जाल्ले कार्यावळीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांची उर्बा वाडयली. कि जब बूथ मजबूत होगा तभी भाजपा मजबूत होती है और भाजपा मजबूत होती है तो राष्ट्र मजबूत होता है, गोवा राज्य मजबूत होता है. 100 मीटर रेस नहीं है, राजनीति लॉन्ग मैराथन है जिसमें स्पीड का टेस्ट नहीं स्टेमिना का टेस्ट होता है और हम सबको अपने स्टेमिना के साथ काम करना है. इसलिए मैं अपने बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम और हमारे जिला के सभी पदाधिकारियों से कहने आया हूं, मित्रों हमें अपने समय का पूरा मेहनत करना है. 2027 का चुनाव हमारे सामने एक लक्ष्य लेके आया है कि अगर हम विकसित भारत की ओर देख रहे हैं, विकसित गोवा की ओर देख रहे हैं, तो 2027 में हम अपने बूथ में कैसे 50% वोट पाए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें नितीन नबीनाक सांगले, तुमी म्हजे बॉस आसात अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगले. मात नितीन नबीन आतां भाजपाचो बिग बॉस जाला आनी ताच्या फुडारपणा खाला फुडल्या 5 वर्सांत आमी सगळ्यो वेंचणुको जिखतले असो विस्वास मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. येवपी नगरपालिका वेंचणूक, सीसीपी आनी फोंडा पोट वेंचणुकेत भाजपा भोवमतान जैतिवंत जातले असो दावो मुख्यमंत्र्यान उक्तायलो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तांच्या भाषणांतल्यान तांच्यांनी तांकां सांगलें की यू आर माय बॉस. हांव तर म्हणटा नितीन नबीनजी इज नाव बिग बॉस ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. परत एकदा आमकां आसा तशें 27 परत सरकार हाडपा खातीर म्हाका खात्री आसा तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल हे सगळें काम करता आसतना जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसात तर हांव तांकां सांगपाक सोदतां की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात. म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळीकडे न्हयकारल्या. गोंय भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायक हाणें सरकाराच्या कामगिरीचेर आपलो खोर विस्वास उक्तायलो. आमच्या मंत्रिमंडळाचेर भ्रष्टाचाराचो एकूय दाग दाखोवपाचें धाडस कोणाकूच जायना अशें दामू नायक हाणें सांगलें. नितीन नबीन सारके तरणाटे फुडारपण आशिल्ल्यान भाजपा फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता आनी 2027 वर्सा सलग 4थे खेपे सत्तेर येतली आनी 27 पैकी 27 जागे जिखतली असो विस्वास दामून उक्तायलो.
असे एक व्यक्तिमत्व असा, असे मंत्रीगण असा, कोणाक एका कापसतात सुद्धा ना की एका तरी मंत्र्याचेर आरोप करचे आणि सांगचे की हाजे कडे कसलो तरी डाग असा आणि कसले तरी घोटाळा केला, असे खंयच आमच्या पक्षान जावना। 2027 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन हम 4थी बार जीतकर हम माननीय नरेंद्र मोदी को भेट देंगे। 27 नारो। आयज जे विरोध करतात तेच लोक आदी सत्तेर आसतना गोंय खणकाम थांबोवपा खातीर जापसालदार आशिल्ले, अशें मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें। आयज मायनिंग जेन्ना कश्टान आशिल्ले, मायनिंग जेन्ना बंद जाले, तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना, लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना। आयज हे जे लोक आमकां विरोध करता, तुम्ही प्रत्येकानी लक्षात घ्या, हे जे संस्था आमकां विरोध करता, हे लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले। आज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय, तरच आमी फुडें सरतले, तरच 2027 योग्य तरेन आमी सरकार आमी हाडू शकतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। बिहार वेंचणुकेंत लोकांनी काँग्रेसीक जागो दाखयलो। गोंयांत कितें करचें हें बंदखणींत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगपाची गरज ना। विरोधी पक्ष युतींत एकठांय आयला तांकां सारको ध्येय ना, रस्त्यार बसून सांगतात तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना। गोंयचो विश्वास फक्त भाजपात आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक बरेच धारेर धरले आनी उजरावन काडले। भाजपाची वेंचणुकेच्या धोलार बडी पडल्या। जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत आता पालिकेच्या वेंचणुकेचेर पक्षाच्यो बऱ्योच खटपटी चल्ल्या। फोंड्याची पोट वेंचणूक, पालिकेची वेंचणूक आमी ठामपणान जिखतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। 50 वर्साच्या काळात केन्ना कोणे सुविधा दिवंक ना ती भाजपान दिला। रस्त्यार बसून सांगता तांच्यांनी कसलीच उदरगत करूंक ना, जांच्या इतिहासात कोणाचेच पडलेले ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना। गोंयचो विश्वास भाजपाचेर आसा। कितल्यो विरोधी पार्टी एकठांय आयल्यो आसत, तांकां ध्येय ना, धोरण ना, मोख ना, म्हणून तांकां सगळे कडेन न्हयकारला। बिहार वेंचणुकेत काँग्रेस आपली जागा लेगीत सांबाळूंक शकले ना आनी बंदखणीत आशिल्ल्या दुसऱ्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या राज्याक कितें करचें हें सांगपाचो अधिकार ना अशें म्हणत ताळगांव जाल्ले बसकेंत मुख्यमंत्र्यान गोंयांत आशिल्ल्या हेर विरोधी पक्षांक बरेच उजरावन काडले। सीसीपीचे इलेक्शन्स मार्च महिन्यात केन्ना तरी आसतले। म्युनिसिपालिटी 11 म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स येता त्या मे महिन्यातल्यान केन्ना तरी आसतले। आमी सगळ्या जाणांनी सज्ज रावपाक जाय। फोंड्यांतले बाय इलेक्शन्स केन्ना तरी मार्चांतल्यान जातले आनी ह्याच संघटन शक्तीचेर आणि कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी फोंड्याचे इलेक्शन जिखतले, म्युनिसिपालिटी जिखतले आणि सीसीपी जिखतले हे परत एकदा कार्यकर्त्यांक हांव ठामपणे सांगता। आयन सामाजिक सुरक्षा योजना आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, गृह आधार योजना आसतली। गोंयांत हाज्या पयलीं अशा पद्धतीच्यो योजना केन्ना नाशिल्ल्यो। अरे पुराय राज्याक जर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणी दिले आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात दिले। 50 वर्साच्या कार्यकाळात केन्ना कोणी हेजे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर करूंक नाशिल्लें। आणि दुसरें येता आसत त्या काँग्रेसीक जर पुळको येता आसत जाल्यार तांकां हांव सांगपाक सोदता, अरे ह्या राज्यात एसटीचो स्टेटस जर कोणी दिलो आसत जाल्यार मनोहर पर्रीकराक दिलो, अटलजीन दिलो हांगा जर आमकां सांगपाची गरज ना। आम्ही सातत्यात हे सरकार एसटी, ओबीसी आणि त्याच्या भायर फुडें वचून एससी आणि एक स्टेप फुडें वचून इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन ह्या लोकां खातीर काम करपाचें जर कोणी केला आसत जाल्यार मोदीजीच्या सरकारात केला। आणि म्हणून आमकां सांगपाची गरज ना, जे आज रस्त्यार बसून जे सांगतात तांच्यांनी ना डेव्हलपमेंट करूंक किंवा ना तांच्यांनी केन्ना एसटीचे कैवारी जावपाक, त्यांच्या पक्षाचो इतिहास काढून पळयात। अरे ज्या पक्षाच्या इतिहासाक केन्ना कोणाचे पडिल्लेच ना तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना। जायत्यो विरोधी पार्टी एकत्र जरी आयल्यो आसत जाल्यार हांव ताका सांगपाक सोदता की ज्या पार्टीक ध्येय ना, ज्या पार्टीक धोरण ना, ज्या पार्टीक विजन ना, तुम्ही पुराय देशभर काढून पळयात। म्हणून तर पुराय देशभर हांकां सगळीकडे न्हयकारल्या। पुराय देशभर हांच्याकडे आत्ताच नुकतेच जाले बिहारातले इलेक्शन की ज्या बिहारातल्या इलेक्शनाक आपले डेपॉझिट सुद्धा वाचूंक शकले ना अशी काँग्रेसची स्थिती आसा। आणि दुसरी आनी एक पार्टी हांगासर गोंयांत आसा जेका स्वता भितर उडयल्लो, तेणी आमच्या त्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका येवन सांगपाची गरज ना। अरे जे मंत्री अजूनही भितर आसा त्यांच्यानी आमच्या राज्याक शिकोवपाची गरज ना। गोंयकार समर्थ आसा गोंयचो विकास करपा खातीर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
तीन फुकट गॅस सिलिंडर दिवपाचें आश्वासन पुराय करूंक नाशिल्ल्यान फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान भाजपाचेर टिका केली. भाजपान आपल्या जाहीरनाम्यांत 3 फुकट गॅस सिलिंडर 24 वरां उदक दिताय सांगिल्ले, मात 3 वरां सुद्दां उदक दिवपाची गॅरंटी ना म्हणून तेच अधिवेशनात सांगता अशें विजय सरदेसाय हांचें म्हणणें. फुकट गॅस सिलिंडरा विशीं तांचे कडेन स्पश्ट जाप ना, बायलांची फटवणूक केल्या असोय आरोप विजय सरदेसायान केला. नोकऱ्यो ना म्हणून भाजपाचेच लोक आतां नोकऱ्यो विकपाक लागला. गोंयांत फुडार ना म्हणून गोंयकार भायर वता अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. कित्याक बायलांचो जो अपमान करता, बायलांक जो एक सेफ्टी दिवंक शकना, बायलां कडेन कॅट करता, उतर दिवन कॅट करता, त्या मनशाक आनी त्या सरकाराक आनी त्या पक्षाक तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान धडो शिकोवंक जाता. ही परिस्थिती आहा. गेल्या 5 वर्सां पयलीं इलेक्शन जालें. इलेक्शनाक तुमकां कितें सांगलें? 3 गॅस सिलिंडर फुकट मेळटले. सांगलें हो सांगू ना? मागीर कितें जालें? तुमी सगळ्यांनी म्हळ्यार तुमी न्ही पूण दुसऱ्या वाठारांतल्या बायलांनी मतां मारलीं, बीजेपीक मारलीं, काम जालें, वयस मेलो. मागीर तांचे आतां बायलांक जर विचारलें, तांचे महिला कोण ती अध्यक्ष कितें आहा तांकां विचारली, तर ती म्हणटात ना आमी आमचे दामू नायकाक विचारूंक जाय, प्रमोद सावंताक विचार. कसली फकाणाय? उतर दिल्लें कोणें? गोंयकारांक एक मॅनिफेस्टोन उतर दिल्लें न्ही की 3 गॅस सिलिंडर दितले म्हणून. तुमकां सांगिल्लें उदक दितलें म्हणून, 24 वरां उदक दितलें म्हणून. आतां असेंब्लीन सांगतात ते 3 वरां पसून दिसाक उदक दिवपाची गॅरंटी ना म्हणून. म्हळ्यार उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक ते मारूंक सोदता, ही परिस्थिती आहा. 3 गॅस मेळ्ळे, 15 लाख दितले म्हणून मोदीन सांगिल्ले, ते आयले. कितें जालें? डॉलर 45 रुपया जातलो म्हणटाले, जालो. सो इकॉनॉमी काबार जाल्ली आहा. नोकऱ्यो ना. नोकऱ्यो ज्यो जाय त्यो नोकऱ्यो बीजेपीचेच लोक विकतात. केसी जाल्ल्यो आहात, तांचे लोक भितर आहात, जेलान पडल्या. केसी कोणे घाल्यो? तांचेच सरकारान घाल्यो. कित्याक घाल्यो? कित्याक कोट्यांनी रुपया चोरिल्ले आहा. ती पुजा नायक म्हणटा तिचे कडेन 17 कोटी रुपया मेळ्ळे. 17 कोटी आयले कशे? उगीच जाता? हे सगळे बीजेपीचे हे एजंट, आनी सगळे एजंट गव्हर्मेंट चलयतात. म्हळ्यार ही जी एजंटगिरी चल्ल्या ही केन्ना तरी सोंपूंक नाका. तुमचो भुरग्यांचो फुडार तुमकां नाका. आनी आज अशें जाल्लें आहा की फुडार गोंयांत ना म्हणून गोंयकार तो पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवन भायर वता. भायर वतकर बीजेपी खुशाल जाता, कित्याक ताजें मत कॅन्सल जालें म्हणून. तो वता तो कोण? तांकां दिसता फक्त क्रिस्तांवूच वतात म्हणून. क्रिस्तांवूच वचना. आतां हिंदू बहुजन समाज पसून वचपाक लागलो. कित्याक हांगा नोकऱ्यो मेळना, फुडार तर हांगा ना, जाल्यार कितें करतले? भायर तर या म्हणून. भायरूय बी आतां आमच्या लोकांक वेलकम ना, थंय तांचें स्वागत जायना. ब्रावन कलर म्हणून तांकां धांवडायतात. तुमची जी भुरगीं आहा, तुमी जी आतां सुन्यो आनी जावय हाडल्या, तांकां जी भुरगीं जावपाची आहा, तांचो फुडार जर गोंयांत बरो जातलो जाल्यार गोंयकारपण राखपी आनी गोंयचे बरें चिंतपी जाका आस ना, म्हळ्यार आपल्या खातीर आस ना, अशी लिडरशीप हाडपाची गरज आहा. गोगळ हावसिंग बोर्ड सुरी हल्लो प्रकरणात 4 दुबावितांक JMFC कोर्टान 7 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायली. तशेंच शांतता आनी कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर सुन्नी गुलिस्तान मशीद 2 दिसां खातीर सील केला असो आदेश दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकारी गणेश बर्वे हांणी जारी केला. मजगतीं घरच्यांनी खून जाल्ल्या त्या मनशाची बॉडी ताब्यात घेतला. पळयात पुराय बातमी. गोगळ हावसिंग बोर्डातल्या सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर अली खानाचेर सुरी हल्लो करून ताका जिवेशी मारपाची घडणूक शुक्रारा घडिल्ली. उपरांत पुलिसांनी खुनाचो पंचनामा करून ह्या प्रकरणात 4 जाणांक अटक केल्ले. ह्या 4 दुबावीत आरोपींक JMFC कोर्टाक 7 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायली. हे घडणुके उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लो प्रशासनान वाठारांत शांतताय तिगोवन दवरपा खातीर फुडल्या 48 वरां खातीर मशीद पुरायपणान बंद दवरपाचो आदेश दिला. 30 जानेवारी पुलीस प्रशासनान सादर केल्ल्या अहवाला उपरांत जिल्लो प्रशासनान हो निर्णय घेतला. परिस्थिती पळयल्यार भौशीक शांतताय इबाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान खबरदारीचो उपाय म्हूण भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023च्या कलम 163 खाला ही कारवाय केल्या. मजगतीं सगळ्या दोशींक धरल्या उपरांतूच कूट ताब्यात घेतले अशें अलीच्या फॅमिलीन सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर पुलिसांनी सुमार 4 जाणांक ताब्यात घेतला आनी हेरांच्या पुलीस मागार आसा. ह्या केशीक गती मेळटा ती पळोवन अलीच्या फॅमिलीन कूट ताब्यात घेतला. आश्वासन दिला की तूं जाता तितलें आपणाक
कोण हे करता म्हणटा तशें स्टेटमेंट दिल्लें आहा ताणें म्हाका. कितें करता म्हणून सांगला? तो एक्चुअली दनपार अडेजांक ताणें हें केल्लें सुरी मारलेलें ताणें सुरी मारलेलें ते आमी वचून ते कंप्लेंट केले आनी ताका धरूनय व्हेले ताका पुलिसान आक्रमाक. आनी तो थंय रातच्यो मॅसेज करता की आपूण भायर येयले जाल्यार तुमकांय तोपून उडयतलो अशें करून तो मॅसेज धाडटा. आनी ताका रातचे तो कस्टडीन आसले जाल्यार तेजे कडेन मोबायल कसो येयलो आनी ताणें मॅसेज कशी धाडली. म्हाका तरी हांवें तरी खूब पुलिसाचेर विश्वास दवरला आनी तेंचेर विश्वास आहा ते आमकां न्याय दितले म्हूण तेजेर रावला पळय सर. आणि आज तुम्ही मरण करता? आज मरण करता 5. The incident is pertaining to a murder which was reported near the holy site in Gogol. Patoda police station has initiated the investigation and has registered an FIR invoking serious sections which include murder, criminal conspiracy, criminal intimidation and forming an unlawful assembly. So in connection, my clients were arrested. Those are, I'll tell you their names. Akram, by name Akram, Mr. Ubaid, Mr. Alam and Mr. Latif. We are representing Mr. Ubaid, Alam and Latif, accused number 2, 3 and 4. So they were taken into custody yesterday, they were arrested and today they have been produced before the learned JMFC for remand. They have been granted 7 days of PC to carry out the further investigation. The remand will end on Saturday, coming Saturday. My clients are cooperating fully with the investigation and they are positive and they affirm that they are innocent towards the sections and the charges levied against them. And at this stage, it would not be appropriate to discuss the merits or the incident or the prosecution's version. And yes, the case is sub judice and it would not be appropriate to discuss in the media. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्या प्रकल्पांची जमीन पर्यटन खात्याची आणि पर्यटन खात्याकूच ते दोनूय प्रकल्प रद्द करपाक अधिकार आसा अशी माहिती पर्यटन खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक दिली. जाल्यार दुसऱ्या वटेन चिंबलकरांच्यो मागण्यो बदलत आसा. प्रकल्प पुरायपणान रद्द जालो अशें मंत्रिमंडळांतल्यान मान्यताय घेवची अशें आतां चिंबलकर मागतात. चिमलाकारांच्या आंदोलनाक शेनवारा 35 दीस जाले. सुरवातेक युनिटी मॉल नाका म्हूण सुरवात जाल्ली ह्या आंदोलनाची. खूप दीस आंदोलकांनी संघर्ष केले उपरांत मुख्यमंत्र्यान बुधवारा 28 तारखेक एक प्रेस नोटात युनिटी मॉल प्रकल्प आनी प्रशासन स्तंभ येवपाची सुवात झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा भायर आसा अशी माहिती दिली. पूण लोकांच्यो भावना मतींत दवरून तशेंच लोकांचो विरोध पळोवन हे प्रकल्प दुसरे सुवातेर स्थलांतरीत करता अशें म्हळें. ताचे दुसरे दिसा चिमलाकारांनी पत्रकार परिशद घेवन सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिलो. मात ती सुवात झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सात येता. सरकारान दिशाभूल करची न्हय. जो मेरेन लेखी पत्र येना तो मेरेन आमचें आंदोलन चालूच आसतलें अशें ठाम भुमिका चिमलाकारांनी घेतली. तशेंच आदी थारायिल्लें शुक्रारचें महाआंदोलन रद्द जावचें ना अशेंय चिमलाकारांनी तेन्ना सांगिल्लें. महाआंदोलनाच्या आदल्या दिसा गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान आदेश काडून प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल चिमलाच्या दुसरे सुवातेर व्हरता अशी घोशणा केली. तरी लेगीत शुक्रारा महाआंदोलनाक पोरण्या गोंया व्हडा संख्येन लोक हजर आशिल्ले. या आंदोलनाक आंदोलकांनी परत एकदा सरकाराचेर लेखी आदेशाची त्रुटी काडली. पर्यटन महामंडळ युनिटी मॉलाचेर आदेश काडपाक शकता पूण प्रशासन स्तंभ पर्यटन खात्याचे अंतर्गत येना. प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द केलो म्हूण सरकारान गाडाच्या अंतर्गत एक वेगळो आदेश काडचो अशी मागणी करीत जो मेरेन आदेश काडिना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले म्हूण शिटकावणी चिमलाकारांनी दिल्ली. मजगती चिमला येवपी दोनूय प्रकल्पाची जमीन पर्यटन खात्याची आनी ते दोनूय प्रकल्प रद्द करपाक पर्यटन खात्याक अधिकार आशिल्ल्याचे पर्यटन खात्याच्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक माहिती दिली. मजगती आता चिमलाकारांच्यो प्रकल्पा संदर्भात मागण्यो वाडपाक लागला. मुख्यमंत्र्यान संबंधित अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेवची. युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ चिमलाच्यान स्थलांतरीत करता म्हूण पर्यटन खात्याचे संचालक आनी सचिवाक निर्देश दिवचे. तशेंच प्रकल्प येवपाची सुवात केन्ना स्थलांतरीत करतलो ताची तारीख आनी सुवाते वयले पत्रे काडून जमीन पयली आसली तशीच करून दिवची आनी हे सगळ्यांक मंत्रिमंडळात मान्यताय दिवची अशे तरेची मागणी आता अजय खोलकरान केल्या. पयली फर्स्ट स्टेप म्हटल्यार सीएमान सगळे जे ऑफिसर्स आसा ताका आपल्या चेंबरान आपण त्यांची मिटींग घेवपाक
सेकंड स्टेप म्हटल्यार सेमन डायरेक्शन दिवपाक जाय GTDC चेअर, GTDC डायरेक्टर, GTDC सेक्रेटरी की हे युनिटी मॉल चिमलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून केन्नाच्यान शिफ्ट करता, खंयच्या डेटीच्यान शिफ्ट करता, तेची एरिया कितली, तेची प्लॉट एरिया कितली, तेजो सर्वे नंबर कितलो आनी जागा जी आसा ती रिइन्स्टेट करपाची अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेजर्स आनी डिसमेंटल करपाचे आनी हे सगळे इमिजिएटली एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन अप्रूव करून ते ऑफिशियल गॅजेटान काडपाचे. तशेंच तिसरो स्टेप म्हणल्यार सेम प्रोसेस तेणी जे प्रणब भट आसा जॉयंट सेक्रेटरी फायनान्स ताका तेणी सांगचे आनी जीएडीन आनी ताका तेणी एक सेम डिसिजन घेवचे केन्ना शिफ्ट करता, आमकां इन्स्ट्रक्ट करचे केन्ना शिफ्ट करता, एरिया कितली, सर्वे नंबर कितलो, प्लॉट एरिया कितली आनी जे कितें लुकसाण जालां ते रिस्टोर करचे आनी कॅबिनेटान हे डिसिजन पास करून ऑफिशियली आमकां गजेटान हे सांगचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. तुवें हॉस्पिटल 2 तारखेक सुरू जातले. 3 तारखेसावन लोकांक ताचो अणभव घेवपाक मेळटलो. मात हॉस्पिटल पुराय सुरू जाय मेरेन समिती कशीच फाटीं सरची ना अशें तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वांगड्यांनी सांगलें. तुवें हॉस्पिटला खातीर 1 फेब्रुवारी सावन जाहीर केल्लें आमरण उपोशण कांय दीस फुडें धुकल्लां म्हूण तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन म्हायती दिली. तुवें हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन गेली 2 वर्सांच्यान ही जी चळवळ चालू आसा त्या चळवळीक लागूनच ह्या GMC लिंक हॉस्पिटलाची ही तयारी चल्ला आनी ती सुरू जावपाची तयारी जायत आसा. पूण आमी ज्या पद्दतीन म्हटलां की फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावनी आनी मागीर ताजें विधिवत इनॉग्रेशन लोकार्पण करचें, पूण सरकार 2 फेब्रुवारीक हें सुरू करूंक सोदता. आमी आजुनूय ह्या ज्या दिसा उद्घाटन आसा त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक धरून आमी आनंदी ना, आमी खुशालकाय ना. इतक्याच खातीर की आमी जी पेडणे वासियांनी किंवा पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांनी जे स्वप्न पळयलें की एक पूर्ण स्वरुपाचें हॉस्पिटल जशें तें प्रोजेक्ट केल्लें 2013 सालान तें हॉस्पिटल 2 तारखेक उक्तावण जातलें, पूण तशें जायना. OPD सुरू जातात आनी उर्वरीत हॉस्पिटलाची जी सोयी सुविधा आसात त्यो सोयी सुविधा कांय तेंपान मेळटा पळयतले आनी लोकांनी ताचो अनुभव घेवचो. कारण आयज पेडणे तालुक्यांत अशी सगळे कडेन वार्ता जाला की आमकां 2 तारखेक हॉस्पिटल सुरू जाता आनी आमकां ताची सेवा मेळटली. तर लोकांनी ह्या सेवेचो 3 तारखेच्यानूच हांगा लोक येवपाक सुरू जातले की हे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जाय मेरेन समिती कशीच ओगी रावची ना, कशीच शांत रावची ना. त्या समितीची मागणी ज्यो आमी प्रत्येक आमदाराक, मुख्यमंत्र्याक, हेल्थ मिनिस्टराक, हेल्थ सेक्रेटरीक लेखी स्वरुपान दिल्ली आसा त्यो अश्यो की हांगा ज्यो पूर्ण स्वरुपाचे सगळे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावचे. ताका लागून जी एस्टिमेट आनी जी टेंडरां काडल्यात आनी जांचो टायम दिला त्या टायमाच्या भितर ते सुरू जातले काय ना हाजे कडल्यान आमकां सरकारा कडल्यान उतर जाय आशिल्लें. हाजे उपरांत आमी थोडे दीस एक म्हयनोभरा भितर कारण टेंडरां फ्लोट जाली ताजोय टायम पिरियड सोंपला तर तातूंत ते सगळे सुविधा उपलब्ध जातले काय ना हाजेर आमी दोळ्यांत तेल घालून लक्ष दितले आनी ह्यो ज्यो मागण्यो आमी केल्ल्यो आसात त्यो मागण्यो पुराय जर जायनात जाल्यार आमचे जे फुडलो जो स्टेप आसा तो आतांच ठरिल्लो आसा की आमी आमरण उपोशणाक प्रारंभ करतले. आनी हे आमरण उपोशणाक आमी समितींतले सगळे सदस्य बसून कारण हो आरोग्याचो प्रश्न आसा हांगा राजकीय हेतू कोणाचो ना. 2 वर्सां फाटीं आमी तुवें हॉस्पिटल चालू जावचें म्हणून एक चळवळ सुरू केल्ली. आमी जेन्ना सुरू केले 28 जुलय ह्या दिसा आमी 24 त्या दिसा मेळ्ळ्या उपरांत एक रोखडेच इमिजिएटली एक 30 तारखेर ताजें टेंडर जालें आनी आमचो जो डिमांड आसलो मेन डिमांड म्हणटा तो फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जावचें, जे शिफ्टिंग जावचें न्हू आनी ते जे जशें तेजें प्लॅनिंग आसलें ते तरेन ते सुरू जावचें हो आमचो मेन डिमांड आसलो. आतां ह्या 2 वर्साच्या काळान खंय तरी फुडें गेला ते आनी 21 एक ताका मेन जी हॉस्पिटलाची गरज आसता मेडिकल गॅस मागीर स्टेरिलायझेशन युनीट, ऑपरेशन थिएटर्स हाका सरकारानूच 21 सँक्शन दिल्ली पूण तेजी टेंडर्स काडूंक नासले. आतां हेचे टेंडर्स 30 डिसेंबर 25 आनी 9 जानेवारी 26 ह्या दिसाचे टेंडर्स काडल्या
आणि तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ताका 4 महिने ते काम करपाक तेजी मुदत आसा ती 4 महिने आणि ताजी अजून वर्क ऑर्डर जावंक ना. म्हणटच हे इनकम्प्लीट हॉस्पिटल सरकार चालू करूंक शकता. आमकां जाय फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जाल्ली, जी पयल्या दिसा आमचो डिमांड आसलो तो आयजूय कायम आसा. आतां जे सुरू करता म्हणटा ते लोकांक ताजो अनुभव घेवच्या खातीर आमी थोडे दीस आमचे हे जे आंदोलन आमचे प्लॅन आंदोलन आसा ते ताका थोडे दीस आमी विसव दिता. पणजी स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 51तले 50 प्रकल्प पुराय जाल्यात, जाचेर आतां मेरेन 1043 कोटी रुपया खर्च केल्यात. एका प्रकल्पाचें काम सध्या चालू आसा, जाका 8 कोटींचो खर्च अपेक्षीत आशिल्ल्याची म्हायती केंद्रीय गृहनिर्माण आनी शारी वेवहार मंत्री तोखन साहू हांणी लोकसभेंतल्या लेखी जापेंतल्यान दिली. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शाराच्या विकासा वांगडाच गुन्यांवकारी घडणुकांचें नियंत्रण हाडपा खातीर निरीक्षण, शारात CCTV कॅमेरान बसयल्यात. दायज थळां सांबाळप, बाजारपेठांचो पुनर्विकास करप तशेंच चोरयांचेर आळबंद हाडपा खातीर गरजेच्यो वेवस्था केल्ल्याचें लोकसभेंतल्या लेखी जापेंत नमूद केलां. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.